not after the convicts and under trials. We are after our staff to work properly, to monitor properly, to supervise them properly. आम्ही आमच्या स्टाफा फाटल्यान आसा की तुमी सारकें काम करा म्हणून. आमी तेंच्या फाटल्यान ना. वी आर नॉट आफ्टर these inmates. One more thing was there, sir. Last time there was the quality of the food was not good. ना ते मरे आमकां सांगता सगळे गजगडलेले गजाली आमचे कडेन आय म्हणजे ऑन रिकॉर्ड आमचे कडेन जवळ जवळ 35 to 36 स्टाफ असे आहा जेलर आमचे कडेन जेल गार्ड आमचो स्टाफ जिंकां आपलें काम कशें करचें तें हाका खबर ना. फर्स्ट टायम हांव हांगासर जॉयन जाला पूण हांवें पयली ट्रेनींग तिका दवरली 1 म्हयने ट्रेनींग दवरली तिंकां. इवन दे वर टेकन टू पुना जेल आनी थंय तिंकां वचून व्हरून दाखयलें आमी 1 म्हयनो ट्रेनींग दिलें आनी ते हॅपी जाल्लेले की आमकां हेच्या पयलीं केन्नाच कोणी ट्रेनींग दिवं नासलेली. सो कितें आसता रुल्सान बरयल्लें आसता बिफोर टेकिंग देम इन द एक्चुअल जॉब वी शूड गिव देम ट्रेनींग. तिंकां आमी 1 म्हयनो ट्रेनींग दिली तिंकां आख्खे रुल्स स्कीम सगळें तांकां समजून सांगलें कशें तें तिची कामाची ड्युटी सांगल्यो तिका दुसरें जेल व्हरून दाखयलें तेन्ना ते हॅपी जाले. तीच ट्रेनींग आमकां फुडें आमी दुसरी बॅच करपाक गेल्ले पळय तेन्ना कोवीड लागलो. आतां आमी ती ट्रेनींग परत चालू करतले ऑनलायन चालू करतले कित्याक ट्रेनींग जाय पडटा. त्या खातीर न्हू तुजो प्रश्न आसलो कितें म्हणलो तो क्वालिटी तातूंत न्हू तांकां थंय क्वॉलिटी फुडें कांयच ना. जेल गार्डांनी तयार केल्लो प्रश्न खंयच्यांनी आमचे कडेन थंय आतां वतात न्हू आतां वतात आमी थंय आमचे कडेन फुडल्या 15 डेसाचो आतां काल माल येयला. काल आख्खी सगळी ट्रीप येयली आमच्या आमचे आनीक म्हयन्याचो माल थंय आसता. 15 डेसाचो माल रेडी आसता ते दिसा ते कांदे कमी पडटा कांद्याचो प्रश्न आसा. आनी हो प्रश्न कोणी हेज्या पयलीं ते कांय नासतना जेल आयली कोणी प्रश्न काडूंक ना. जेलर हे आमचे कन्विक्ट जावं प्रिजनर केन्नाच आमचे अशे प्रश्न रेज करिना. हे तांकां फुसला येता तुमी प्रश्न उपाक कित्याक तेंचेर एक्शन जावपाचें आहा न्हू. हिंकां आतां कळना की आपलें एक्शन जावपाचें आसा. अनेक कारणान कोण गुंतलेले आसा. कांय लोकांनी कोणा कडेन भितर वचून गुटखा दिवप तिंकां कितें वचून मटन दिवप आनी कोणाक वचून सगळो दिवप असले बाकीचे सगळे काणयो इंजे घडटा तशें करूं जायना. कित्याक आमी तिंकां इम्प्रूव करता न्हू हे तिंकां परत तिंकां थंय हाडून परत थितून दवरतात तशें करूं जायना. आनी हेंचें एक्शन जातलें म्हणून आपलें एक्शन जातलें म्हणजे सुशेगाद ते तिंकां फुले फुसला येता आनी आमचे एडमिनिस्ट्रेशनाचे वयर अशें उलोवपाक लायता. थंय जेवणाचो केन्ना प्रश्न ना. जे कांदे नासले पळय म्हणटा पळय न्हू 12 किलो कांदे कमी पडले इतलोच प्रश्न आसलो. आनी हेज्या पयलीं कांदे नासतना जे जाय बी ते आतां कांदे नासतना भाजी कशी जातली म्हणून आमी साकरभात केलो. साकरभात कोण थोड्यांक तो लायक जायना थोड्यांक डायबिटीज आमी मान्य करून घेतली. पूण असोशें नासलो की थंय भितर कांय नासलें म्हणून. जे दिसा थंय आमचे बोवाळ घातला पळय ते दिसा 8 दिसाचो माल थंय आसलेलो. आमचे कडेन जवळ जवळ 560 लोकांचो पयलीं 560 लोक ऑन एन एवरेज 560 लोक आसलेले ऑन एन एवरेज बिफोर कोवीड बिफोर लॉकडावन. आनी मागीर कोवीड जाल्या नंतर आमकां देर वर सम डिरेक्टिव्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट सांगपाक की 7 वर्सां पासून कोणें जालें जाय तर तुमकां दिसता जाल्यार तुमी तुमचें डिसिशन घेवन तिका सोडचें. कोणाक 7 वर्सां जाल्या पळय तिका पनिशमेंट तेमचें दे आर ऑर्डर्स आर गिवन that they should be in prison for 7 years and half the sentence if they have already they have in jail. तुमी विचार करून सोडचें कशें पळय हाय पावर कमिटी आसताली तिंकां बाकीच्यान सोडले कोण पेलोचेर गेले कोण फॉलोचेर गेले बाकीच्या कोणाक बेलूय मेळ्ळो. आनी एवरेज आमचे कडेन 440 450 जावपाक लागले प्रिजनर. आतां म्हाका सांगू 100 लोक कमी जाले तरी आसतना हे आमचे जेल गार्ड आमकां बिलां दाखयता 550ची 550 लोकांचे 450 पावले तरी 100 लोकांचें जेवण मी कित्याक करता हें विचारलेलें. आनी त्या खातीर तेच्या एंटायर म्हाका पळय कोण जेल आमी पोटभर लोकांक जेवपाकूच जाय. आमी कोणाक हे पोटाक उपाशी मारपी न्हू. वयले मायक गेल्यार प्रॉब्लेम कांय ना पूण तुमी 100 लोकांचो तुमी हिशोब सेम दाखयता तशें जावंक शकना न्हू. खंय म्हणजे वयता खंय तरी सगळें. आनी हे तेंचेर एक्शन जातलें म्हणून तेन्ना आनी एक नाटक केलें ते जेवणाचें हाडून सोडलें. जेवण खंय 100 लोकांचें जेवण कमी जाता 3 टायमाचें जेवण आसता तें बाकीचें सगळें इतलें जावंक शकना न्हू.